ऑफेन्स आला तोय क्लियर आहा. सीएमानी उलयलें काल सकाळी 10:30 की कायद्या प्रमाणे कितें ते एक्शन घेतले. आमी हांगा खंयच कॉम्प्रोमायज जावचें ना. जेन्ना इतके सीएमान सांगून ज्या ऑफिसरान ही नेग्लिजिबल सेक्शनार आयल्या ताका खंय तरी कायद्याचें ज्ञान कमी आसा काय कोणाच्या दबावाचेर केलां हें सजमूंक तोच जाणा. आनी हेज्या खातीरूच हांवूय सीएमाक बरयतलों, DGPकूय बरयतलों की असले ऑफिसर हे जे आहा जे सेक्शनां लावची सोडून जनतेक उग्र करपाक, एजिटेट करपाक, NGOक फुडें येवपाक जांकां साथ दिवंक वयता त्या ऑफिसरांक सस्पेंड करपाची गरज आसा. ज्या मतदारसंघात ज्या लोकांनी जेचे कडेन 2 टायम जेवंक नासलेल्या मनशाक ह्या खुर्चेर हाडून बसयल्ल्या लोकांचेर अन्याय करूंक हांव बसोंक ना. म्हाका पदांनी हें लागना. म्हाका घरदार नासलेलो मनीस हांव, 2 टायम जेवंक नासलेलो मनीस हांव. आनी ह्या लोकांनी मतां मारून म्हाका हांगा बसयला. तुमच्या प्रमाणे PIचे सस्पेन्शन जावंक ना जाल्यार मागीर जावंकूच जाय. हांव प्रयत्नच करतलो. जायना म्हणजे कितें म्हणजे कितें करप, कित्या खातीर नांव पिड्ड्यार करप कोणाचें प्रत्येकाचें. आनी जर जायना म्हणजे अशें मार खावप आनी टिचरीक वचप.